आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता आनी ह्या मिसा बलिदानान हुनुनीत येवकार दिता. आयज दुखाच्या उल्हासांनी आमी आमचो चड मोगाच्या जोझफ आग्नेलो क्रास्टो हाका निमाणो आदेवस करूंक जमो जाल्या. ताच्या देखीवोन जिविता वरवीं ताणी जायतीं काळजां जिखलीं. आपल्या कुटुंबान तो एक मोगाळ गोरकार, आपल्या चारूय भुरग्यांक एक देखीवोन बापूय आनी आपल्या नातरांक आपुरबायाचो ग्रँडपा जालो. ताणें आमचे पवित्र सोबेन उचार भायलो वावर केलो. इगोर्जेचो कारबार मोगान चलयलो. समाजान सुप्रिटेंड ऑफ कस्टम आनी एक्सेस आसत्या सदांच खालतेकायेन आनी मोगान दुसऱ्यांची सेवा केली. तो सदांच दुसऱ्यांक बरें मार्गदर्शन दिवपी, हास्त्या मुखामोलाचो, सोंसणीकायेन बोल्लोलो, ल्हान उतरांचो आसलो. ताका दुस्मान नासले पूण सगल्यांक ताणें आपलो मोग दिलो. ह्या वर्साक 24वें मायाचे ताका जिविताचे 75 वर्सां भरलीं. ताणें केल्ल्या बऱ्या वावराची मोजोरी दिवंक देवा बापान ताका आपयलो. सर्गीचें सूख ताका मागता आमी. कुटुंबाच्या वांगडा गोठाय आनी बोल आनी आमकां सगल्यांक जेजूच्या पावलांनी चलूंक पवित्र आत्म्याची स्मृती आनी कृपा मागता. म्हज्या भावा भयणीनो, आमचे भयणीन आमचे मुखार दवरली कल्पना आयच्या दिसा आमची करून जो क्रास्तो ह्या आमच्या भावाक आमी निमाणो सलाम करूंक आयल्या, निमाणो आदेवस करूंक आयल्या. तर फावो ते परी आमी सांत वांटो घेवंक आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागूंक तयार जावया.
हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हयन्यानो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोरान चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसोत घेवन सुलान जांकवार मरयेक आनी भक्ताक आनी तुमकां बाबा म्हयन्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मोरनांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण भावार्थान आमी वळखताव. ताजे सवे मरून गेल्ल्या ज्यो क्रास्तो आमच्या भावाक ताचे वरवीं सदोसान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागताव. आमच्या सोब्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मोदेकात सदां काल आपली राजवडकी चलयत आसा सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, आमचो खाशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गांतल्यानूच एक सोडवणदार येतलो म्हूण आमी आशेन रावता. सोमी जेजू क्रिस्त तो आपले पलसोंडीत कुडीचे उजवाडान हे आमच्या हलक्या कुडीचे रुपांतर करतलो. सगल्यो वस्तू आपणाचे आदी करूंक शकता तेच पदवेन हे रुपांतर तो करतलो. देवाचे अवतार हे Gesù caloca tu sguardo, abbiamo come se. Sorespora, 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 sorespora,
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून अशें म्हणलें, तेच भाशेन स्वर्गीचें राज अशें म्हणचें. कोण एकलो मनीस पयशिल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना ताणें आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांच्या हातांत आपली गिरेस्तकाय अशी वांटून घाली. एकल्याक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपआपले कुवेती पोरमोणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलेले तो रोकडोच गेलो आनी ते घेवन ताणें वेपार धंदो केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच बरी 2 तालेंत घेतलेले तांणी आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलेलो ताणें वचून जमीन खोंडली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पुरून लिपयलो. जाय तो काळ बळांतल्या उपरांत त्या चाकराचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलेले ते लागीं सरलो आनी आनीक 5 तालेंत दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिल्ले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी विस्वाशी चाकरा. थोड्याच वस्तूंनी आपूण विस्वाशी म्हूण तुवें दाखयलें देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. म्हज्या अपुरबायच्या पाद्री भावानो, माद्री भयण आनी गोरच्यांनो आनी भाव भयणीनो, कालच्या दिसा आमी बागयोन फ्रांसीस शावेराची परब व्हडा दबाज्यान समरमली. गोंयचो सायब ताच्या जिवितांत आमी जाणो देवान ताका खूब देण्यांनी भरलेलो. पूण ही सगळी देणी ताका कचरो कसो जालो जेन्ना ताका जेजू मेवलो. वो थेवो मेवलो, जेजू थेवो ताका मेवलो तेन्ना ताची सगळी दुसरी कचरो जालो. ताजें गिन्यान, ताजें हुशारकाय, ताजें शिकप, ताजी पदवी, ताजी झुटी कचरो. कित्याक ताका थेवो मेवलो जेजूचो. बामणीनो, आयज आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां, जेजू ही वेपार आमकां सगल्यांक आयज सांगता. देवान आमकां सगल्यांक तालेंत दिल्यात. आमचे कुवेती पोरमोणे थोड्यांक कडेन सुबेज दिल्यात, थोड्यांक कडेन गुणे दिल्यात, पूण कोणूच मनीस संवसारांत जल्म ना तालेंता विरीत, म्हणजे गुणा विरीत. तालेंत म्हणजे गुण, बरे गुण, वायट गुण न्हय. आमी जल्मतना बाबडीनो बरी मनशां कशी जल्मता. खंयचोच भुरगो जल्मता, भुरगें जल्मता तेन्ना हांगा जायत्यो आवय आसात, बापूय आसात. भुरगें केन्नाच पाड जल्मता, इनोसेंट, आंज. ताका बावतीज दितो ते आंज जाता. वाडटा वाडटा मागीर ते वायट शिकता. ते कोणा कडल्यान शिकता तें तुमी जाणत. पूण भुरगें जल्मता तेन्ना गुणांनी जल्मता, बऱ्या गुणांनी. आमी सगलीं बऱ्या गुणांनी जल्मल्या. वाडटा वाडटा बाबडीनो आमचे गुण आमी वाडोवंक जाय. जशे परी ह्या 5 तालेंत दिलेल्या मनशाक 5 गुण दिलेल्या मनशान केले. दोनी गेलो म्हूण तो न्हिदोन रावूंक ना. दोनी येवचो ना म्हूण तो आनी कांय काम करनासतना उरोंक ना. आपणाक दिलेलें काम ताणें केलें जबाबदारेन, कुवेतीन, ऑनेस्टी, सिन्सेरिटी. हें काम ताणें पयल्या मनशान 5 तालेंत घेतलेल्या मनशान केलें. तेच भाशेन तो दुसरोय, ताकाय 2 तालेंत दिल्ले, ताणें तशेंच केलें. आवशी जावंक ना, पूण जबाबदारेन आनी ऑनेस्ट लायफ ते जियेलें. पूण जेजू म्हणटा आनी एक मनीस आसलो, ताका 1 तालेंत दिल्लो.
योग ताज्यान कितले वापर करूंक जातालो जायत एका टॅलंटान एका गुणान कितलो वापर करूंक जातालो पूण तो आवशी ताका कांय नासलें तो एक चिंतालो आपणाक हें पुरून दवरल्यार तेंगे दाटयलें म्हूण झाड मनी प्लांट पूण कांय जावंक ना आनी दोनी येता पोत्तून आनी हिशोब मागता हे मामणिनो जेजू ह्या मातेवाच्या शुभ वर्तमानान निमाण्या हावेस्वरान म्हणजे 24व्या हावेस्वरान ही वापार घालता सांगूंक की आमचे जिविताची गोत हे परी जावन एकल्याच्या जिविताची गोत देवान आमकां गूण दिल्यात आनी आमकां घोडेक दिसत देव न्हिदला आमकां जाय तशें आमी ह्या संवसारांत करया मागीर पळोवया अशें घोडेक आमकां दिसत पूण एक दीस देव आमचो हिशोब घेता आनी त्या पासत हे शुभ वर्तमान बाबडीनो आमच्या बाबा जो क्रास्टोक एकदम बरें लागता ताचें जिवीत जालें देवान गुणांनी भरलेलें जिवीत पूण हे गूण देवान ताका दिलेले ताणें बेस बरे भाशेन वापरले जावं गोराब्यान जावं शेजाऱ्या मदेकात जावं आपलो वावर कोत्ताना येदी व्हडली झुटी तो घेवन आसलो सुप्रिंटेंडंट ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्सायज बेश्टो पोस्ट न्हय तो जबाबदारेचो पोस्ट आनी जबाबदारेन ताणें काम केलें हांव थोडी वर्सां जागो वता जायते आमचे मदें उलोवप जालां आनी ताज्या जिविताची कथा ताणें म्हाका जायती सांगल्या आनी तुमी जाणत विथ सिन्सेरिटी एंड ऑनेस्टी ही वर्कड देवान दिलेले गूण ताणें बरे भाशेन वापरले केन्नाच कोणाक फटोवंक ना केन्नाच नागोवंक ना केन्नाच फटींग कोण आदारूंक ना नाका जाल्ले सुवाते सई मारूंक ना फटींगपणान दुसऱ्यांक नागोवंक ना असलो खात्रेचो बरो आनी खात्रेचो चाकोर देवाचो हो आमचो भाव आयज ताची व्हडवीक कोण ना पूण ताचें उदाहरण घेता आमच्या जिविताक लावन ताणें आपल्या जिविताचो हिशोब दिलो देवाक आनी हांव भावार्थान सोत मानता ताच्या बऱ्या जिविताक लागून तो पावलो स्वर्गाक पूण आमी आसा संवसारांत देवान आमकां दवरल्यान बरें करूंक जाता तितलें बरें करूंक आनी वायट सोडूंक फिरगोजेन ताणें जायतें काम केलां म्हाका सांगतालो तो सदांच हांगा बसतालो एकोदेल आतां खाली जाली म्हजी हांगा बसतालो सदांच आनी म्हणटालो म्हाका फादर आपूण भुरगो आसतना मे बी 7-8 years आसतना ते आयस पिरियड म्हणजे थोडे म्हयने फाटीं बिफोर द लॉकडावन देन ही स्टॉप कमींग फॉर मास हांवें आल्ताराची सेवा केल्या आय वॉज एन ऑल्टर सर्वर सरप्रायझींग फॉर सो मेनी years डेडिकेटेडली ही सर्व दी ऑल्टर भुरगें आयलो रोकडोच काल्स घेवन सिबोर घेवन पातेन घेवन आयलो पातेन धरून कोमिन्यांक पयलो उबो लजोंक ना देवाचें काम करूंक फाटीं सरोंक ना मोगान उर्बेन देवाची सेवा केली आनी कितले एसोसिएशनांनी पयल्या पॅरीश कावन्सल घोडला तेन्ना फादर आग्नेल मेंडिसान आमच्या फिरगोजेन पॅरीश कावन्सल घोडलेली ते पयले पॅरीश कावन्सिलीन तो सेक्रेटरी आसलो मागीर मॉडरेटर जालो कसलोय वावर ताका दिल्यार आपणाक काम आसा आपणाक वावर आसा आपलो गव्हर्मेंट जॉब आसा हें म्हजे कडेन जावचें ना केन्नाच म्हणूंक ना पळयात बाबडीनो एका मनशान देवान दिलेले गूण काय बरे तरेन वापरले तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना मागुया दोनूय देवान ह्या आमच्या बाबाक सुर्गीचें सूख फावो करचें कसलीय तर पातकाचें खोत आसा कित्याक आमी सगळे मनीस पातकाचें खोत आसा आनी ताकाय तर कसलेंय खोत आसा जाल्यार ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आनी आमच्या मागण्यांतल्यान देवान ताका स्वर्गार व्हरचो आनी ताचे फामिलीक बिबियाना आनी सगळ्या ताच्या भुरग्यांक गोठाय बोळ आनी बुजवण दिवची
आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण व्हडल्यान मागात. सर्वेस्परा आमच्या कोणवाड्या बापा, तुझ्या पुता ज्यो क्रास्टोचे सरवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिताव. जेजूक आपलो सरवंडार म्हूण ताणें ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तो ताका दयाळ मुन्सिबीदार कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागताव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा सस्नाच्या देवा सर कल्याण सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवंत जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताची भासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्याचें जिवीत सोरोना तें बदलता. ह्या संवसारांतलें बिराड मोडोन वेता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतांनी भोगता सांगाती आनी सर्गीच्या सोल दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायताव. खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निधीनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कुशमरण ससोवपाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत, पातकाचें बक्षणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोरगो तुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल सुखात समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूडन रगत शोधल्या मास बेसता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेर आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्पराच्या चाकरा जो कास्त्राची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन बेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनः जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची खरीत भाशेन भावार्थान विस्वासान ही बेट समोरमूक हांगा एकठांय जाल्ल्याची आनी भोव करून बिबियाना, फ्रेडी, फ्रीडा, फेरल, फिडेल आनी तांच्या सुना आनी जावयांची तूं काकूत कर आनी तांच्या नातरांची तांचे व्हडले दुखीन तोखतेली बुजवण गोठाय दिरबोळ तांकां दी. ताच्या मनांत असलो विस्वास उपजय ओ तिचो घरकार बापूय संपला तो नव्या जिविताक वयर सरलो. आंखवार मारी देवाचे जेजूचे माई सांगाता बायग्योन तुझे तिचो पोती बायग्योन धरून दुतान सरकारी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचेय सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सरमंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले मागणे बरोबर आज जोडून मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या सर्वेस्परा सगल्या वाईटांतली आमकां निवाद दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सरमंडळा जेजू क्रिस्त शेऱ्याक आमी बरो वाशानंतर एकता तर आमकां उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय सर वाखनांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे दोय पुढचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिशकाक आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका मोगान एकवटान सांबाळ. जो जेताय राजो चलयताय सासणाच्या सासणांक. शांती तुमचे सोवे आसूं. शांती दियात. देवाची ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटदी. शेळीच्या जेवणाक आपयलेली सुभागी. भावनो भयणीनो आमकां पयले डिसेंबराचे सान गायडलायन्स आयल्यात दिसपाच्यो की कोमन्यांव आतां मिसांत दिवंक जाता म्हणटच आयज जोच्या मन्ना दिसा हे नवी पद्दत हांव सुरू करता ताका ताज्या मानाक एके भाशेन इन ऑनर ऑफ जो आय एम गोइंग टू बिगीन दीस गिवींग कम्युनियन ड्युरींग मास. पूण
सोशल डिस्टन्सींग तशेंच दवरपाचें, पयस रावपाची, 6 फीट पयस, आनी म्हणजे मास्क सारकें घालूंक जाय, नाक पर्यंत बंद करून, आनी सायडीन रावन कोमयांक घेवचो. उभी राहूयात. रातूया. प्रितीवोन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलाय. तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसलोल्या आमच्या बाबाक ज्यो कास्त्रोक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातसो वेळ बसुया. फिडा दोन उतरां उलोवंक सोदता. जेजू, तुका हांव दिनवासतां आमच्या बापायच्या इतल्या वर्सांच्या देण्या पासत, आनी आमी सोत मानता आयज आमचो बापूय तुज्या सांगाता बापाक रूप रूप पळयता देखून. खेरीत आमचे दिनवास आमच्या पादविकाराक पादा आनंद दा गामा पायस. तशेंच हांगा सोगल्यांक आसलोल्या सोगल्या पाद्रींक माद्रींक आमच्या सोयऱ्यांक शेजाऱ्यांक इश्टांक तुमच्या ल्हान तशेंच व्हड आदारा पासत. तुमकां दर एकल्याक आमच्या बापाय सोवे खेरीत सोयरीगोत आसली. एक उगडासाचें चित्र ताणें दर एकल्याच्या काळजांत चित्रायलें. एक मोगाळ पोती, एक देखीवंत बापूय आनी आपुरबायेचो शापाय तो जालो. ताणें आपलें आख्खें जिवीत
कोविड सोबीच्या पासत भेटयले. आतां आमच्या बापाय निमाणो आदोस करतना बापा लागीं मागुया, ताका सोर्गींचें सूख फावो जावंक. आमेन. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थ्यांचे चाली प्रमाणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. जो कास्त्रो आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवणपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळोवं. अशें मन्नाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवड्याच्या कांडार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. शासनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभोय. प्रार्थुया. भो दयाळ बापा, जो कास्त्रो आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुज्या आदीन करता. जेजूटाय मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता तो पुनर्जीवन जातलो म्हूण तीर भरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चाकराक सबार देण्यांनी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ताटाय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकृतीन मानून घे. जो कास्त तुज्या चाकराक सर्गेचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसा ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी जो कास्त आमच्या भावा बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जियों. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरूं. तुज्या येण्या वेळी रक्त साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुजल्या शारांत व्हरून पावों. आतां आमी सिमितेरीन वचूंक भायर सरुया आनी सोशल डिस्टन्सींग उपकार करून सांबाळचें. लागीं लागीं रावनाकात. पयस आमची सिमितेर जाय ती एक जागो आसा. पयस पयस रावात. बॉडीक हात घालूंक कशांक हात घालूंक उपकार करून फुडें सरात. Thank you.
जेव्हापासून आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जिवंतपणान जिवीत. म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो, आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमानता तो सासणाक मरचो ना. सुर्गीच्या बापा, स्वर्गींच्या बापा हांव तुका हांव तुका आर्गां दिता, दिनवासता. जेव्हा तुवें म्हजो गोरकार इतल्या वर्सां म्हाका दिलो म्हूण, म्हाका दिलो म्हूण आनी आमकां दोगांयकूय भुरग्यांनी नेटयली, भुरग्यांनी नेटयली आनी हो जबाबदारेचो आनी हो जबाबदारेचो मोगाळ विस्वाशी विस्वासी गोरकार म्हाका दिलो म्हूण म्हाका दिलो म्हूण हांव तुजे उपकार आडयता. तुज्या उपकाराक वयता. ताणें बरें केल्ल्याचें ताणें बरें केलेलें इनाम सुर्गीन राज स्वर्गीय ताका राज फावो कर म्हूण ताका फावो हांव कर मागतां. म्हणून हांव मागतां. तुजे लागीं म्हणुया, तुजे लागीं आयक आमकां. तुमी भुरगीं आनी युअर स्पाउजस तुमी मातशें म्हणशात. सुर्गींच्या बापा, आमच्या डॅडी पासत आमी तुका दिनवासता, तुजे उपकार आडयता. ताणें आमकां जायतो मोग दिलो आनी तुजे वाटेन चलूंक आमकां शिकवण दिली. ताका जेजूच्या जिवंतपणांत भाग दी आनी तुका रूप पडोवंक सासणाक वाखाडूंक आनी आमचे पासत आनी सगल्या पासत विनंती करूंक ताका फावो कर म्हूण आमी मागता. सगल्यांनी म्हणुया, आपले पाप रोट्टेल्या चोराक तुवें सूर बसायलोय. आमच्या भावाक तुज्या राज्यांत घे. तुजे लागीं प्रार्थांव आयक आमकां. बापा, बिबियानाक, फ्रेडिक, शॅरिनाक, फ्रिडाक, आंतोन, फॅरल, जेसन, फिदेल, आर्ची आनी तांच्या नातरांक तांचे व्हडले दुखीन तोखतेली बुजवण दी म्हूण आनी तांचे मनांनी हो विस्वास उपजय की हो तांचो गोरकार आनी बापूय संपला. तो सुर्गींच्या राज्यांत तुका तुज्या सुखांत वांटो घेवंक पावलो म्हूण असलो विस्वासान तांकां सांबाळ म्हूण आमी मागता. तुजे लागीं प्रार्थना आयक. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणांत पोसलोय. ताका तुज्या सुर्गींच्या जेवणाक बसय. तुजे लागीं प्रार्थांव आयक आमकां. आमी सगल्यांनी म्हणुया, सुर्गींच्या बापा, आमचे बापा, जेव ह्या आमच्या भावाच्या जिविता खातीर आमी तुका आर्गां दिता, दिनवासता. तुवें ताका जायत्या देण्यांनी गुणांनी बोल्लो आनी ताणें आपल्या कुटुंबाचो आनी आख्या फिरगोजेचो जायतो आदार दिवन ताणें तेंको दिलो. हे सगळ्या बऱ्या कामाक पासत आमी सुर्गींचें सूख ताका फावो कर म्हूण आनी ताच्या कुटुंबाक तोखतेली बुजवण दी म्हूण आमी मागता. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना करुया आनी आमच्या भावाक जिवाक सुर्गींचें सूख ताच्या पोतीने भुरग्यांक तोखतेली बुजवण गोठाय दीर बोळ दी म्हूण आनी हांगाय निकी पिल्ल्यांक स्वर्गीय राज्यांत घे म्हूण आनी आमकां सगल्यांक ह्या संवसारांत बरें करून आमचें जिवीत सारूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो रोजमोट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांक तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. गोलबारांच्या देवा, आमच्या रोसदारा, आमच्या सांबाळदारा, तुजी शीम आनी मेर नासलेली दया काकूत संपून गेल्ल्या जेव ह्या भावा सभेंत तूं लाभय आनी ताणें बरें केल्ल्याचें इनाम ताका फावो कर. तो सगळ्या सांतां भोगतां सायबिणी बाराबर तुज्या सर्गींच्या दोलबारांत वांटो घेवन
तुका रूप पळोवंक सासणाक तुका वाखाणूंक आपली गोरखांनी भुरग्यां कुटुंबां आनी आमचे सगल्यांचे पासत विनंती करूंक हे बाग तूं ताका फावो कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाभोय निरंतरी प्रकाश खातीर फांकूय दयाळ बापा तुझ्या पोटार तुझ्या गोपान बाळगून दवर जेजू वांगडा तुझे मोहिमेंत बरेपणान सुख्यास तुको इकून आमी माथे घालता जोडटे दिसा